प्रितीच्या भावभयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 9वा वोड 1 ते 41 पर्यंत. जॉन चॅप्टर 9 वर्सेस 1 to 41. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. वेता वेता जेजून एका जोल्माच्या कुट्याक देखलो आणि ताच्या शिसांनी ताचे कोडे विचारले, गुरुजी, कोणाच्या पातकाक लागून हो मनीस कुड्डो जोल्मलो? ताच्या आवय बापायच्या पातकाक लागून? जेजून जबाब दिलो, ह्या मनशान ताच्या आवय बापाय पातोक केल्ले म्हूण न्हय, पूण देवाची कर्तुत्वां ताची सवय पोरगोट जावची म्हूण तो कसो जोल्मलो. दिसाचो उजवाड आसतना जाणें म्हाका पाठयला. ताची कामां हांवें करूंक जाय. रात येता तेन्ना कोणाच्या वाव करूंक जायना. हांव संवसारांत आसोसोर हांव संवसाराचो उजवाड. अशें उलोवन ताणें जमनीर लुती उडयली. लुतयेन चिकटी केली आनी ती चिकटी कुट्याच्या दोळ्यांक काडली आनी ताका म्हणलें, वच आनी सिलोआमाचे दोळयेंत धू. सिलोआम म्हणगे धाडलोलो. कुट्यान वचून धुलें आनी ताका नदर आयली. मागीर तो परतून आयलो. ताची सेजा सामारी आनी ताका आदीं भीक मागतना पळयल्लो ती म्हणूंक लागली, भीक मागूंक बसतालो तो हो न्हय? कोण कोण म्हणटाली, होच तो. दुसरी म्हणटाली, ना, पूण हो ताचे भाशेन दिसता. ताणें म्हणलें, हांवूच तो. तांणी ताका विचारलें, तुजे दोळे कशे उगडले? ताणें जबाब दिलो, जेजू नांवाच्या मनशान चिकटी केली आनी म्हज्या दोळ्यांक काडली आनी म्हाका म्हणलें, सिलोआम तळयेंत वचून धू. म्हणटच हांव गेलो आनी हांवें धुलें आनी म्हाका नदर आयली. तांणी ताका म्हणलें, तो खंय आसा? ताणें जाप दिली, हांव नकळो. बरो जाल्लो ते विशीं फारिझेव चवकशी करतात. आदीं कुड्डो आसलेल्याक तांणी फारिझेवाशी हाडलो. जेजून चिकटी करून ताचे दोळे उगडलेले तो दीस साबात आसलो. ताका नदर कशी आयली काय म्हूण फारिझेवांनी नव्यान विचारले आनी ताणें तांकां म्हणलें, ताणें चिकटी म्हज्या दोळ्यांक काडली, हांवें धुलें आनी आतां म्हाका दिश्टी पडटा. फारिझेवांतल्या कांय जाणांनी म्हणलें, हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय, तो साबात पाळिना. पूण दुसऱ्यांनी म्हणलें, पातकी मनीस असल्यो खुणा कश्यो करूंक शकत? तांचे मदें वेगवेगळीं मतां जालीं. ह्या पासत आदीं कुड्डो आसलेल्याक आनीक एक पावट तांणी म्हणलें, तुजे दोळे उगडल्यात ताचे विशीं तूं कितें म्हणटाय? ताणें सांगलें, तो एक प्रवादी. तो कुड्डो आसलोलो आनी मागीर ताका नदर आयली म्हूण जुदेव स्वत मानिना जाले. ह्या पासत नदर आयिल्ल्याच्या आवय बापायक आपोवन हाडून तांणी तांचे कडेन विचारलें, हो तुमचो पूत? तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण तुमी सांगतात, तो आतां कसो पळयता तर? ताच्या आवय बापायन जाप दिली, हो आमचो पूत आनी तो कुड्डो जल्मल्लो म्हूण आमी जाणो. पूण तो आतां कसो पळयता तें आमी नकळो आनी कोणें ताचे दोळे उगडल्यात तेंय बी आमी नकळो. ताचे कडेन विचारात, ताका आपली पिराय आसा, तो आपलें सांगतलो. ताचो आवय बापूय जुदेवांक भियेतालो देखून तांणी अशें सांगलें.
कित्याक जेजू क्रिस्त म्हूण कोणेय मानून घेतलें जाल्यार ताका देवस्थानांतलो भायर घालचो म्हूण तांणी थारायल्लें. त्या पासत ताच्या आवय बापायन म्हणलें, ताका आपली पिराय आसा ताचे कोडे विचारात. तेन्ना आदीं कुड्डो आसलेल्या मनशाक तांणी दुसरे फावटी आपयलो आनी ताका सांगलें, देवाक महिमा दी, तो मनीस पाक्की म्हूण आमी जाणो. ताणें जबाब दिलो, तो पाक्की जाल्यार म्हाका खबर ना. हांव जाणो तें इतलेंच, हांव आदीं कुड्डो आसलो पूण आतां म्हाका दिश्टी पडटा. तांणी ताका नव्यान विचारलें, ताणें तुका कितें केलें? तुजे दोळे ताणें कशे उगडले? ताणें ताका जाप दिली, हांवें तुमकां आतांच सांगलां आनी तुमी तें कानार घेना. आनीक एक फावट कित्याक आयकूंक सोदतात? तुमी ताचे शीस बी जावंक सोदतात? ते ताका हिणसूंक लागले, तूं जाताचो शीस, आमी जाल्यार मोइजेसाचे शीस. देव मोइजेसा कडेन उलयलो म्हूण आमी जाणो, पूण हो मनीस खंयचो तो आमी नकळो. त्या मनशान जबाब दिवन म्हणलें, हो जापतेये, तो खंयचो ते तुमी नकळोत, आनी तरी ताणें म्हजे दोळे उगडले. देव पातक्याचें आयकोना म्हूण आमी जाणो, पूण कोण देवाची भक्ती करतात आनी ताची खुशी पाळटात जाल्यार देव ताचें आयकता. संवसार घडलेल्याक कोणें कुड्ड जल्मल्ल्याचे दोळे उगडल्यात म्हूण कधीच कोणेंच आयकूंक ना. हो मनीस देवाचो खरो भक्त न्हय आसलो जाल्यार ताच्यान कितेंच करूंक जावचें नासलें. तांणी ताका परतीपाल केलो, तूं निबेल पातकान जल्मलाय आनी आमकां शिकोवंक आयलाय? आनी तांणी ताका भायर घालो. ओत्मीक कुड्डेपण. तांणी ताका भायर घालो म्हूण जेजूच्या कानार पडलें आनी ताका तो मेळ्ळो तेन्ना जेजून ताका विचारलें, तूं मनशाच्या पुताचेर वावर दवरताय? ताणें परतून जाप दिली, सायबा, हांवें ताचेर वावर ठेवूंक तो कोण तो म्हाका सांग. जेजून म्हणलें, तुवें ताका देखलाय आनी तुजे लागीं उलयता तोच तो. ताणें म्हणलें, सायबा, हांव वावर धरतां. आनी पांयां पडून ताणें जेजूक नमस्कार केलो. जेजून म्हणलें, नीट करूंक हांव ह्या संवसारांत आयलां. जांकां दिश्टी पडना तांकां नदर मेळचे खातीर आनी जांकां दिश्टी पडटा ती कुड्डी जावचे खातीर हांव आयलां. ताचे चडशीं आसलेल्या थोड्या फारिजेवांनी हें आयकून ताका म्हणलें, आमी कुड्डे बी? जेजून तांकां म्हणलें, तुमी कुड्डे जाल्ल्यात जाल्यार तुमकां गुन्यांव आसचो नासलो. पूण आतां आमकां दिश्टी पडटा अशें तुमी म्हणटात देखून तुमी पातकांतूच आसात. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयज जे शिवर्तमान आमी वाचलां तातूंत आमी पळयता की जेजू एका कुड्ड्याक जो जल्मथान कुड्डो आसलो ताका बरो करता. आनी ही मिलाप जी घडटा एका साबाताच्या दिसा घडटा. आनी भाव भयणीनो, जेजू ह्या कुड्ड्याक कसो बरो करता? तो ह्या कुड्ड्याक थंयसर कितें माती घेता आनी ती माती घेवन ताच्या दोळ्याचेर मारता आनी ताका सांगता, वच आनी तुजे दोळे धुवन घे आनी तुका बरें जातलें. आनी हो कुड्डो तेंच करता. जेजू ताचेर माती घालता, तो वेता, तो आपलो धुता शिलोमाच्या दर्यान
आनी ताचे दोळे उक्ते जातात आनी साबाताच्या दिसा ह्या दादल्याक पळोवंक जाता. आनी भाव भयणीनो, आमी जें आयकलां, आमी पळयता की हो दादलो जो कुड्डो आसलो, लोक ताका वखता आनी म्हणटा, खरें तूं तोच तो मनीस जो कुड्डो आसलो, बरो जाला, तूं दुसरे भाशेन तूं त्या भाशेन दिसता. आनी भाव भयणीनो, शेकी लोकांक कळोन येता ताच्या पांय माय वरवीं की तोच जावन आसा कुड्डो. पांय माय पासून भियेता जुद्यांक, पांय माय भियेता फारिजियांक. आनी शेकी हो लोक ह्या कुड्ड्याक विचारता, तुका कोणें बरो केलो? आनी तो म्हणटा, जेजून बरो केलो. तो एक बरो तो प्रवादी, तो जावन आसा बरो मनीस. जो पातकी आसा, तो केन्नाच असली मिलाक करूंक पावचो ना. आनी शेकी भाव भयणीनो, हो कुड्डो जेजूक मेळटा आनी जेजूक नमस्कार करता, जेजूचेर भावार्थ दवरता. आनी आतां ताची पेकोणी फकत जायना दोळ्यांची, पूण ताची आत्मीक पेकोणी जाता. आयज भाव भयणीनो, जेन्ना हे शिवर्तमान आमी आयकता, आमी हे प्रश्न आमकांच विचारूंक जाय. खरेपणी आमी कुड्डी जाल्या? आजून आमी कुड्डी आहात? वो आमचे दोळे उक्ते जाल्यात? थोडो लोक म्हणटलो, आमी कुड्डी नात, आमकां मिलाक नाका, कित्याक आमी समजता की आमकां सगळें दिसता. पूण भाव भयणीनो, आयज हे शिवर्तमान आमकां फकत जे आमच्या दोळ्यांनी दिसता ताजेर आमी कुड्डे म्हणना. कुड्डे म्हणटात ज्या मनशाक, जो मनीस आत्मीक कुड्डो आसा, स्पिरिच्युअली ब्लायंड. जेन्ना देवाचें उतर परगट जाता, तांकां उतराची सजमणी मेळना. तें उतर जें म्हणटा एका कानान आयकतात, दुसऱ्या कानान सोडटात. तांकां कसली सजमणी ना म्हणून तें उतर तें पाळिनात, फकत धर्म करतात, वेतात येतात. जेन्ना तांकां कोण गवायकी दिता की अशें घडलें तशें घडलें, मिलाग्री घडल्यो, तांकां तें सत मानूंक जायना. आनी आतां जो कोण तें उतर परगट करता, तांचेर ते आड येतात आनी तांकां त्रासान घालतात. फारिजियां भाशेन तांकां मारूंक उडोवंक सोदतात. आनी भाव भयणीनो, जें घडलें जेजू बरोबर, तें आयजूय इगोर्ज मातयेन अशें घडटा. कित्याक गाय? कित्याक आमी तांकां फारिजियो म्हणना, पूण फारिजियांचो जे सैम जें आसा तें ऑफ द नेचर ऑफ फॅरिजीज, हें सैम जें आसा खूब लोकां मदें आसा. फकत दुसऱ्यांक त्रासान उडोवपाक, देवाचे उतराचेर आड वचपाक. देवाचें उतर जेन्ना परगट जाता ताचेर कसलीच चोत्राय दवरिनासतना फकत धर्माचेर दवरपाक. आनी केन्नाच उतर जेन्ना परगट जाता, जेन्ना मिलाग्री फावो जातात, अजापां जातात, तांकां तें सत मानूंक जायना. कित्याक तीं केन्नाच भावार्थ दवरिनात, तीं आजून पासून नवी रोचना जावंक आनी पवित्र आत्मा तांचे भितर ना. तर आयज भाव भयणीनो, हें सगळें घडटा ज्या लोकां मदें आजून पासून पवित्र आत्मा येवंक ना. पूण आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी आमी जेजूचेर भावार्थ दवरता काय? खरेपणी ताचे उतराचेर भावार्थ दवरून आमी एक नवी रचना जाल्या काय? नवी रचना जाल्यार देवान आमकां पवित्र आत्मा दिला काय? आनी पवित्र आत्म्याच्या आदारान आमी देवाचें उतर शिकता, तें आयकता, तें पाळटा आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत जियेता. हेंच आमी आयज ह्या प्रश्नाचेर आमीच जबाब दिवया. कित्याक भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजू कडेन येता, ज्या दिसा आमकां उतराची सजमणी मेळटा, ही उतराची सजमणी फकत जो कोण देवाचें उतर परगट करता त्या प्रेगादारा वरवीं न्हय, पूण पवित्र आत्म्याच्या आदारान. पवित्र आत्मा जावन आसा आमचो गुरुजी. पवित्र आत्मा आमकां उतर शिकयता, तें सोंपें करता आनी त्या उतराची सजमणी मेळोवन आतां आमी एक जैतिवंत जिवीत जियोंक पावता. तर आयज भाव भयणीनो, ह्या शिवर्तमानाचेर आमी नियाळ करुया. हें उतर जें आमी आयकता सदां, दिसपट्टें देवाचें उतर, हाचेर आमी चोत्राय दवरुया, जेजूचेर चोत्राय दवरुया आनी पवित्र आत्म्या कडेन मागणें करया. पवित्र आत्म्या म्हणया, आमकां हें उतर सोंपें कर, ह्या उतराची सजमणी दी, आमकां हें सोंपें कर, ती आमी हें उतर सजमून आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळटले आनी खरेपणी एक जैतिवंत जिवीत, एक भावार्थीचें जिवीत, एक क्रिस्ती जिवीत जिवंक आमी सुरवात करतले. हेंच जावपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सरोंडरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.